दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनल आम्ही सोलोनवरचे भोव अपुर्बायाचे कार्य आणि लोकांना पसंत केल्लें आणि आमकां प्रोत्साह दिल्लें कार्य जावन आसा म्हज्या जिवितांतली मेटा हें विक्षण करचें तुमकां सगळ्यांक मोगासो स्वागत. आज बॉडी बिल्डिंगान सांगाता पॉवर लिफ्टिंग आणि बेंच प्रेसान साधन केल्लीं बापोयनी आमच्या बराबर आसात ते आज ह्या कार्याक आसचे आमचे व्हडलें भाग आनी एक वर्तें देणें अशें हांव म्हणटा. आनी ती कोण आमकां कळीत आसा मानेस्त विन्सेंट प्रकाश कार्लो आणि ताची मोगाची धूव आसा मिस वेनेझिया ॲनी कार्लो. तुमकां दोगांयकी ह्या कार्याक मोगासो स्वागत. थँक्यू जूड. ह्या विन्सेंट तुमच्या विशयांत आनी वेनेझियाच्या विशयांत एक धाकटी झळक हांव लोकांच्या मुखार दवरतां. तुमकां मेळिल्लीं प्रायजां कित्याक म्हळ्यार ती एक व्हडलें साधन खंडीत जावन तुमकां सक्कड कोंकणी लोकांच्या नांवी आमच्या संस्थाच्या नांवी आनी म्हज्या नांवी तुमकां दोगांयकी उल्हास पाठयता आनी बरें आशेता हांव. तर विन्सेंट प्रकाश तुमचें साधन एक धाकटलें साधन हांव लोकां मुखार दवरतां. 2010 एशियन बॉडी बिल्डिंग चॅम्पियनशिपांत तांकां ब्रॉन्झ मेडल लाभलां. 2011 कॉमनवेल्थ लंडन चल्लेल्या बेंच प्रेस चॅम्पियनशिपांत गोल्ड मेडल मेळोवन तांणी सगळ्या भारत देशाक तांणी कीर्त हाडल्या. 2015 मस्कतान चल्लेल्या बेंच प्रेस चॅम्पियनशिपांत तांकां ब्रॉन्झ मेडल लाभलां. आनी सांगातच 2022 वर्ल्ड बेंच प्रेस चॅम्पियनशिपांत कझाकिस्तानान चल्लेल्या ह्या चॅम्पियनशिपांत ब्रॉन्झ मेडल मेळोवन तांणी सगळ्या भारत देशाक कीर्त हाडल्या. आनी तांच्या धुवेनी तशेंच साधना वयर साधन केलां. वेनेझिया ॲनी कार्लोनू 2015 हाँगकाँग चल्लेल्या एशियन पॉवर लिफ्टिंग चॅम्पियनशिपांत एक सिल्वर मेडल आनी 4 ब्रॉन्झ मेडल तिका लाभलां. 2016 एशियन पॉवर लिफ्टिंग चॅम्पियनशिपांत जमशेदपुरान ते चल्लेले हातूंत 3 गोल्ड मेडल आनी 1 सिल्वर मेडल तिका लाभलां. 2017 एशियन पॉवर लिफ्टिंग चॅम्पियनशिपांत ते केरळान चल्लेले जावन आसा आनी हांगासर 2 गोल्ड मेडल आनी 1 सिल्वर मेडल तिका लाभलां. 2018 एशियन चॅम्पियनशीप दुबयन ते चल्लेले आनी हांगासर 1 गोल्ड मेडल आनी 1 सिल्वर मेडल तिका लाभलां. 2021 एशियन पॉवर लिफ्टिंग आनी बेंच प्रेसान टर्कीन चल्लेले आनी हांगासर 8 गोल्ड मेडल आनी 2 सिल्वर मेडल मेळोवन तिका सगळ्या आमच्या भारत देशाक कीर्त तिणें हाडल्या आनी जायकी होगलीक आनी उल्हास तिका फावो. आनी सांगातच पोरुस 2022 कझाकिस्तान हांगासर चल्लेल्या वर्ल्ड बेंच प्रेस चॅम्पियनशिपांत 2 ब्रॉन्झ मेडल तिका लाभलां. इतलें साधन केलेली दोगांय मिस्टर विन्सेंट प्रकाश आनी वेनेझिया तुमी साधना वयर साधन केलां. इतलें व्हडलें साधन इतलें वर्तें काम केलां तुमकां खंडीत जावन दोगांयकी सक्कड आमच्या समाजा लेखार हांव तुमकां उल्हास पाठयतां. खंडीत जावन तुमकां शाबास म्हणटा. थँक्यू सर. वा सर म्हणून जें म्हणून ना हांव तुमचे बरी तितलो नांव जोडलेलो व्यक्ती तुमचें तितलें साधन केल्लो व्यक्ती न्ही सर. कित्याक म्हळ्यार म्हाका विन्सेंट प्रकाश म्हळ्यार एक ल्हान तावन एक बारीक संतोश. कित्याक म्हळ्यार ल्हान तावन बॉडी बिल्डिंगान साधन केल्लो व्यक्ती. ह्या बॉडी बिल्डिंगाक एज जाल्यार आनी हातूंत एक मेथड जायचें जाल्यार हाका साधन करचें जाल्यार व्हडली एक सकस जायचें. तुमचें मूळ गांवांत खंयसर तुमी खंयसर शिकाप जोडिल्लें खंयसर वावर केल्लो खंयसर काम केल्या हाच्या विशयान इल्लें आमच्या विक्षकांक सांगा. म्हजो मूळ गांव माडंत्यार. माडंत्यारच्या कोलपेदा बैल म्हणले कडेन गुंडीदडे म्हणले एक जागो आसा थंयसर हांव जल्मल्लो. मम्मी म्हजी देवादेन आतां सरल्या ती विरा मनीस आनी पप्पा नॉर्बर्ट कार्लो म्हणून तो बेलतांगडी तालुक्याच्या पुत्रबैल म्हणले कडेन ताचें घर आसलें. कितले जाणां भुरगीं तुमी? हांव एकलोच भुरगो. एकलोच भुरगो मुखार कोणी ना. तशें म्हजें शिकप प्रायमरी कारकोळान जालें. म्हळ्यार पप्पा कारकोळांत आसलो तो ड्रायव्हर जावन आसलो. तशें प्रायमरी शिकप म्हजें कारकोळच्या काबेट इस्कॉलांत गव्हर्मेंट इस्कॉलांत जालें. तशें हांव एक हायस्कुलाक पावतना एक 4 दीस सेंट लॉरेन्स इस्कॉलान हायस्कुलाक गेलो. एक 4 दीस गेलो. ताच्या उपरांत पप्पा ट्रान्सफर जालें. मागीर मँगलोर येवन मँगलोरच्या सेंट जोसेफ हायस्कूल कंकनाडी हांगासर म्हजें हायस्कूल शिकप म्हणजे संपयलें. ताच्या उपरांत कॉलेज सान लुईस कॉलेजींत एलोशियसांत म्हणजे हें केलें. मागीर कारकोळांत आसतना हांव मस्त हार्ड काम करतालो. हार्ड काम सांगल्यार थोडी आसतीत कोल्यार येतालो
बैरांनी कोल्यारांचें काम मारलें उदक बांयचें ओडणं पुरा इल्लें झाडांक घालचें आहलें रुखांक पुरा घालचें आहलें आनी ल्हान ल्हान कामां पुरा करतालो त्या दलात म्हजे कडेन नॅचरल जावन म्हजे कडेन मसाला आसले बॉडी आयिल्ली बॉडीचे इल्लें इल्लें काम करन तशें म्हाका हे बॉडी बिल्डिंगाची थोड्यांची इंटरनॅशनल प्लेयरांचे पुरा फोटो पेपरार पुरा येताल्यो रेमंडाचे येतालो त्या दलात म्हाका एक बॉडी बिल्डिंग करचें म्हणून म्हाका एक उर्बा आनी आशा आसली न्ही ते दाडा बॉडी बिल्डिंगाचे म्हळ्यार आतां उदक वाडटना इल्लेशे बॉडी दिसता वे सारके बलदेव बरो अशें उदकाचे जोडायचे व्हरून इल्लेशे मसल्स दाखोवंक ताले काही इंट्रस्ट आहले की तें करतालो तें भुरगेपणार करतालो ओके मागीर कांगनाडे हायस्कुलाक येताना म्हणजे मसाल ते जाल्यार आसले भुरगे पुरा मारताले अशें धरून ಎಂತ ಮರ ನಿನ್ನದು ಮಸಾಲ मारच्या पुरा हांवें घट्ट धरून रावचें तशें मागीर हांगा म्हजो माम आसलो वॉजवॉल्ड डिसोजा म्हणून हांगाच प्रेमनगरांत आसलो ओके ताणें म्हाका म्हज्या पप्पा कडेन सांगून म्हाका हांगा विद्यांजन व्यायामशाले म्हणून बिकर्नाकट्टे ओके हांगासर म्हाका थंयसर म्हाका जॉयन केलें जॉयन केल्या उपरांत ताच्या उपरांत मुखार 1988 हांव जॉयन जालो 92 हांवें म्हजें कॉम्पिटिशन स्टार्ट केलें ते जाल्यार फस्ट आराम केल्लें बॉडी बिल्डिंग बॉडी बिल्डिंग 19 इयर्स हांवें बॉडी बिल्डिंग केलें 19 इयर्स लॉंग इयर्स ओके आतां पयलें खंय सर कॉम्पिटिशनाक फस्ट म्हजें कॉम्पिटिशन कोलारान जाल्लें तातूंत म्हाका त्या दळा 4th प्लेस मेळ्ळें ताच्या उपरांत 93 हुबळीन चलिल्ल्या एका इव्हेंटांत म्हळ्यार नोविस उदय म्हणून एक टायटल आसा कर्नाटका उदय म्हणून तातूंत म्हाका फस्ट प्लेस येवन हांव तातूंत टायटल जिखलो कर्नाटका उदय म्हणून टोटल 97 मेंबर्स आहले त्या 97 मेंबर्सांत हांव फस्ट आयलो वा व्हेरी गुड टोटल म्हळ्यार दुसरे ग्रूप 4 ग्रूप आहले 4 ग्रुपान टोटल म्हाका 97 मेंबर्सांत हांव टॉप आयलो ताच्या उपरांत भारत उदयांत गोल्ड जालें भारत उदय म्हळ्यार सगळ्या भारत नॅशनल लेवल ताच्या उपरांत नेक्स्ट अंडर 19 किशोर कर्नाटका किशोर जालो भारत किशोर जालो कर्नाटका कुमार जालो म्हळ्यार गोल्ड जालो मागीर तशें भारत कुमार मागीर सिनियर केलें सिनियर करून अप टू 19 इयर्स म्हणसर हांवें बॉडी बिल्डिंगान म्हजो वावर दिलो 1997 हांवें वर्ल्ड चॅम्पियनशिपाक गेलो फ्रांसान चलयलें तें तातूंत म्हाका 14th प्लेस मेळ्ळें ताच्या उपरांत इंडो पाक पीस अँड फ्रेंडशीप इस्लामाबादान जालें तातूंत म्हाका 6th प्लेस मेळ्ळें ताच्या उपरांत फिलिपिन्स तशेंच न्यूझिलंड लास्ट म्हजें इव्हेंट इंटरनॅशनल 2010 न्यूझिलंडान चल्लेल्या इव्हेंटांत म्हाका ब्रॉन्झ मेडल मेळ्ळें ताच्या उपरांत म्हळ्यार इल्लें वावर म्हळ्यार बॉडी बिल्डिंग करून आमचे मसल्स तिके अशे इल्ले उणें जावन येताना हांवें स्टॉप करी आमी जिंकलें त्या दळा म्हाका कित्याक ते मसल्स उडे म्हळ्यार एज जाल्ले बरी इल्ले इल्ले क्वॉलिटी उणें जावन येता म्हजो सर जावन आलो बॉडी बिल्डिंग आसा MS कुमार ताच्या उपरांत आनी पुरो म्हणून चिंतना सतीश कुमार कुद्रोळी तो आमच्या डिपार्टमेंटान इन्स्पेक्टर जावन आलो एकलव्य वार्डी ताणें सरान म्हळें तूं पावर लिफ्टींग कर पावर लिफ्टिंगाक तें खावन जो हें खावन जो म्हणून कांय ना खंयचेंय खावयेत तुका स्ट्रेंथ बिल्ड कशेंय तुका वर्कआउट करता आसा तुका टॅक्नीक दिता तुका सपोर्ट करता म्हणलो तशें ताच्या सपोर्टा खाला हांव पावर लिफ्टिंगाक आयलो 2011 हांव कॉमनवेल्थांत लंडन चलिल्ल्या इव्हेंटांत म्हाका गोल्ड जालें खंयच्यान ते गोल्ड मेडल मेळ्ळें पावर लिफ्टिंगान बेंच प्रेस आतां तुमचे ते हे म्हळें ना खंयचे ते गव्हर्मेंट खंयच्यान तुमचो वावर खंयच्यान खंयच्या संस्थेन स्टेट एक्सायज डिपार्टमेंटांत क्लार्क जावन आसा खंयच्या वर्सा ते तुमकां ते स्पोर्ट्स कोटान मेळिल्लें काम स्पोर्ट्स कोटान मेळोना हांव स्टार्टाक ड्रायव्हर जावन जॉयन जाल्लो 1997 ओके ड्रायव्हर जावन एक 8 वर्सां ड्रायव्हर जावन काम केलें त्या वेळा राजन म्हणून जॉयंट कमिशनर आहलो ताणेंच म्हाका अपॉयंट केल्लें लास्ट म्हाका हांवें सांगलें सर म्हाका ड्रायव्हिंग आसतना म्हाका इव्हेंट पुरा पार्टिसिपेट करूंक जायना म्हाका रेस्ट मेळना मागीर प्रॅक्टिसी सोमा मेळना म्हूण सांगिल्ल्याक राजन सरान आनी पयलो सर डेप्टी कमिशनर ऑफ एक्सायज जॉर्ज पिंटो म्हणून सर आहलो जॉर्ज पिंटो कुलशेकर सर ताणें सरान दोगांयनी सेरून म्हाका कॅडर चेंज करून दिलें ड्रायव्हर जावन क्लरिकल जावन जाल्या उपरांत म्हाका मस्तू इम्प्रुवमेंट मेळ्ळें म्हळ्यार पुरा पार्टिसिपेट करूंक जावन ताणें दोगांयनी तुमकां सपोर्ट केलो ड्रायव्हर जावन क्लार्क करूंक सपोर्ट केलो तशें क्लार्क जावन आतां 15-16 वर्सां जालीं तशें म्हाका मेळिल्ल्या पुरा इव्हेंटाक वचोंक म्हाका हेल्प जालें प्रॅक्टीस बरें करूंक जालें पयलें प्रॅक्टीस करूंक जायनासलें टायम जाय मेळना तशें मागीर कॉमनवेल्थ जाल्या उपरांत 2015 एशियन चॅम्पियनशीप मस्कातान जालें ओमानाच्या मस्कातान जालें थंय म्हाका ब्रॉन्झ मेडल जालें तशें ताच्या उपरांत
टाशकंटान गेलो तातूंत म्हाका प्लेस मेळोना म्हळ्यार 6th प्लेस जालें मागीर दुबयंत म्हळ्यार स्ट्रॉंग आसता टीम मुखार मुखार गेल्ले बरें स्ट्रॉंग जातात आसता दुबयांत ती गेल्ली आमी तेगाय जाणां गेल्ल्या तेगे म्हळ्यार पुती आहलो पोती आहलो तेगाय जाणांक तांकां दोगांयक मेडल जालें म्हाका 4th प्लेस मेळ्ळें तातूंत ताच्या उपरांत ह्या वर्ल्ड चॅम्पियनशीप करचें म्हणजे ड्रीम आसलें आतां त्या दीस अनुभव येता त्या दीस दुवेक आनी पुताक मेडल मेळटा तुमकां मेळोना म्हणटा की भितर बेजार जाली ना की बेजार जावन म्हाका संतोश जालो कित्याक म्हण सांगल्यार भुरग्यांक मेळ्ळें म्हणून भुरग्यांक मेळ्ळें म्हणून एक संतोश आनी एक बापोय पूत दू तेगाय जाणां इंटरनॅशनल स्टेजीर एक पार्टिसिपेशन करचें भाग वय आमकां मेळ्ळा खंडीत खंडीत तशें जावन तशें जावन हे पटी परतून पयसांच्या अडचणींत म्हाका पुताक व्हरूंक जावना दुबय हाका कझाकिस्तानाक व्हरूंक जावना देखून आमी दोगांय गेल्या इल्ले म्हज्या फ्रेंड्सांनी पुरो इल्ले सपोर्ट केलो कुटुंबाच्यानी इल्लो सपोर्ट केलो म्हज्या ऑफिसाच्यान स्टाफांनी आनी पुरा जॉयंट कमिशनर तांणी पुरो सपोर्ट केलो तशें जावन म्हाका इल्लें दोगांयक वचोंक जालें आर्थीकांत इल्ल्यान जालें दोगांय वचोंक जावन ताका एक 2 ब्रॉन्झ मेडल मेळ्ळें म्हाका एक ब्रॉन्झ मेडल मेळ्ळें म्हाका एक खुशी जाली म्हजें ड्रीम सक्सेस जालें न्ही कित्याक म्हळ्यार काली सगळ्या विश्वात म्हळ्यार सगळ्या भूलोकाचेंत एक कॉम्पिटिशन व्हडलें कॉम्पिटिशन आनी थान तूं ब्रॉन्झ मेडल मेळचें आनी थान ती तुमी नांवान आमच्या समाजीक कीर्त हाडची म्हळ्यार निजायकी व्हडलें साधन तें व्हडलें आतां एशियन मिटाक वशी येत या खंयच्याय कॉमनवेल्थाक वशी येत आनी थान तुमी दोगांयनी साधन केलां म्हळ्यार निजायकी तुमकां दोगांयक हांव परबी म्हणटा आतां तुमचे कडेन उलयता आसतना दुवे कडेन इल्लें उलयचें पडटा डॅडी कडेन उलोवन जालें वेनेझिया तुवें साधन वयर साधन भारी साधन केलाय आनी ते टार्कींत 8 गोल्ड मेडल एकल्यान काडचे आनी 2 सिल्वर की ब्रॉन्झ मेळ्ळे तुका सिल्वर निजायकी एका चेडवा भुरग्यान येद्द व्हडलें साधन करचें म्हळ्यार बारीक खुशी कित्याक म्हळ्यार तुमच्या घरा येताना ती लव बर्ड्स आसात ती कोली एक बोब कैली एक मधूर तावलो काना आयकता बारीक खुशी जाली आतां आमच्या कार्यान इल्लेशे मिक्सी आसा ताजे खुशी जाली म्हाका वेनेझिया तूं म्हाका सांग तुज्या ह्या साधना फाटल्यान तुका प्रेरण कोण तुजो डॅडी गी या तुवें कोणा हेरांक पळोवन शिकलें गी तूं तुजें एज्युकेशन खंयसर तूं शिकलें तुज्या कुटुंबाच्या विशयी इल्लेशें सांग आमच्या विक्षाक इल्लेशें कळोव दी सांग वेनेझिया हांवें पावर लिफ्टिंग स्टार्ट केलें डाडा थ्रू ताका पळोवन म्हळ्यार धाकटे आसतना जावन डाडा मेडला बीन जावन तेणे वचून धाकटे म्हणटा कितले वेळा प्रयत्न जाले डाडाक पळोवन म्हळ्यार तुका एक मोतीक येता आसतना हय डाडा बरी जायची म्हण खंयच्या प्रयत्नान तूं शिकलें हांव डाडा केदाळ तावन वचून आसा म्हळ्यार हांव ते दाळा प्रॉब्ली UKG LKG ती आहली ओके ते दाळा तावन डाडा वचून आसा न्ही तशें ते पळोवन मागीर स्कुलाक येवन आसतना आनी पुरो म्हाका मस्त म्हळ्यार ताचे बरीच जायचे म्हूण हें आहलें भुरगीं बरं म्हणटाले की तुजो डाडा बॉडी बिल्डर या पॉवर लिफ्टर तशें काही म्हणून भुरग्यांनी सांगून तुका एनकरेज केल्लें आसा की म्हणटाली म्हळ्यार ओके अशें बरी बॉडी आसा तशें पुरो म्हणटाली ओके तशें तो म्हाका इन्स्पिरेशन जावन आसा आनी तशें हांवें ह्या पावर लिफ्टिंगाक हांवें स्टार्ट केल्लें ओके आनी तुज्या एज्युकेशन सुरू कर वेनेझिया हांवें स्कुलींग सेंट आग्नेसान केल्लें PU मसूर ओके मागीर डिग्रीक सेंट एलॉयशस कॉलेजींत आनी म्हाका कॉलेजीन सेंट आग्नेस आनी एलॉयशसांनी बरें मस्त सपोर्ट केला आनी कॉम्पिटिशनाक येताना सपोर्ट म्हळ्यार मॅनेजमेंटान म्हणचें वय मॅनेजमेंट ओके फायनान्शियली सपोर्ट केला एलॉयशसान पाद्रेबान डिनान आनी पुरो ओटूक सेरून आनी लेक्चरर्सान आनी तांणी म्हळ्यार मस्त म्हाका एनकरेज केला वय सारकें सारकें वय आतां तांचे इतलें एनकरेजमेंट मेळ्ळां तुज्या आतां बगलेन तुजो गुरू आसा म्हणलें कोच आसा ताजे मिशो वळख कितलो सुवीत तो न्ही हांवें ताका केदाळे म्हणचें की खंयच्या प्रोग्रामाक गेल्यार ताका पळयत जाल्यार म्हाका खुशी जावचें बरो जीव सोबीत जीव न्ही दुय तशेंच आसा तें व्हडना तुज्या डॅडी विशयांत माम्मी विशयांत आनी तुजो एकलो भाऊ आनी एकले पोकरी भयण आहा ल्हानशें म्हाका कोत्ता कुटुंबा विशयान सांग वेनेझिया म्हजो डाडात म्हजो कोच आनी म्हजी मम्मी हाऊस वायफ जावन आसा आनी ती पुराक हेल्प करता म्हळ्यार पुराक म्हळ्यार खंयच्या खंयच्या हेल्प पुराक म्हळ्यार पुरो सगळे इव्हेंटाक वय 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 पळय 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 दुवेड दिसता ओके ओके सांग सांग वेनेझिया वय हें जेवण आनी पुरो करन सारकें म्हळ्यार टायमार दिवचें आनी पुरो मम्मी करता आनी भाऊ शिकून आसा PU जाली ताची आनी तोय एशियन कशें भावाचें नांव कशें मम्मीचें नांव सांगून न्ही तुवें मम्मीचें नांव फ्लाविया कार्लो भाऊ वॅन्स फेलॉन कार्लो
ताचे पियू जाले आतां तो एशियन गोल्ड सिल्वर मेडलिस्ट ओके आणि बोईन वॅनिया फॅवियोला कार्लो ते सेंट ॲग्नेसांत 5th ग्रेडर आसा आतां ते आता काय करता 5th ग्रेड जाला रनिंग काही तुमच्या ते येऊन उकलता की वेट म्हणे ट्राय करता की मग येतात थोडे पुटी ಹಾಂ ಇವನು ತನ್ನ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ ಗಂಬೆಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಮಕ ನಾಕ ಮಮ್ಮಿ ಕೊಂಡಿ ನಾನೇ ಸಕ್ಕಡಂಗೆಲ್ಲಾರ ಮಮ್ಮಿ ಕೊಂಡಿ ನಾನೇ ಉಂಟ ओके आता सांग वेनेजिया आता तुझी भावी तुझ्या फाटल्यान आसा भयणी आसा तुझ्या आता इतल्या साधना फाटल्यान म्हण मस्त साधन केलाय तुवें एक प्रेरण तुका जोडी जाल्यार तुजो डॅडी म्हणटाय तूं आता तुजे कले साधनान मुखल्या जिवितान आता कले एक साधन करीचे आता तुझे एज्युकेशन कितून पावले तुझे आता एज्युकेशन कितून पावले वेनेजिया हांवें BCom केलें फिनिश जालें गे तें वय फिनिश जालें आतां तूं चिंत आतां तुजे कडेन सोबाय आसा तुजे कडेन ते एक सगळे बॉडी एक आतां चिंत चेडवां भुरग्यां आज तुज्या पावर लिफ्टिंग या खाली तें बेंच प्रेस म्हणटा ताका परत येवंक इल्ली पाटी चेडवां भुरगीं हें सत जाल्यार सत म्हण सांग म्हाका गुर्त ना म्हज्या नॉलेज प्रकारा म्हण तें आसा अहलें आसतना तुका ते वय ना म्हाका शिकपाच्या सांगाता हें बर्डन म्हण तुका बोगलांगी या तुका हांव नाका आहली या खंयच्याय मॉडेलिंगाक या फिल्म शेताक येता आहली देवान म्हाका ती सोबाय दिल्या म्हणजे ती सगळें फिगर दिलां अशें तुका काही म्हणून तुका चिंता पायिल्लें आसा की वेनेजिया ना म्हाका तशें येवन येवूच ना दोळी ना ना म्हळ्यार येत्त बीन तुवें मुखार चोयचें म्हण चिंताय वय वय आतां मुखलें चिंता तुजें मुखलें चिंता कालें म्हण आसा म्हाका मुखल्यान पोरवान नोव्हेंबरांत कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग आनी बेंच प्रेस दोनी आसा ऑकलँडान ते म्हाका करूंक एक खंय सर कशी तुजी तयारी तुजी कळ्ळें म्हणटा प्रॅक्टीस आनी कशें चलतें आसा आतां चलते आसा हांव करनासा प्रॅक्टीस ताका खंय प्रॅक्टीस तुजे खंय प्रॅक्टीस तुमच्या जिमांत हांगाच वय हांगास हांगास हांगा तुमच्याच वय, जिमांत वय. डॅडी सांगात वय प्रॅक्टीस दादा आनी सतीश कुमार कुद्रोली सर ही म्हाका सपोर्ट करता सतीश कुद्रोळी ते खंय सर येवन मेळटा तुमकां हांगा येतात कितें येतात ओके सर आतां म्हाका एक सांगा आतां पावर लिफ्टिंग बॉडी बिल्डिंग तुमी जालें ताजे उपरांत तुमी पावर लिफ्टिंगांत आयल्यात कॉमनवेल्थान तुमी काले तें गोल्ड मेडल हाडटाना म्हाका आजुनूय उड आसा त्या दीस तुमी तेंच्यान पार्टी येताना तुमकां खंड वाटे प्रोसेशन बरें जाल्लें हांगा कोडयाळान प्रोसेशन आनी कालें पुरो आमचे सगळ्या तरणाट्यांनी बट ह्या फावटी पोरू तुमी आतां खंय कझाकिस्तानाक गेल्ल्यात थंयसर ब्रॉन्झ मेडल मेळ्ळें तुमकां पूण ह्या फावटीचें तुमचें वेलकम कशें जालें तुमकां ह्या फावटी करतना बीन जावन आमकां रेल्वे स्टेशनांत आमचे कर्नाटका पावर लिफ्टिंग एसोसिएशनचे ऑफिस बेरर पुरो येवन आनी थोडे फ्रेंड्सांनी पुरो येवन रिसीव केलें आमकां मस्त कशी जाली पब्लीकय आयिल्ले इल्लेशे बट प्रोसेशन आमी करून म्हळ्यार कोविडाच्यान तूं आतां पयलींचे बरी आमकां परमिशन मेळना परमिशन पयलें ओपनचे परान येवंक बरें जायना वय ते परमिशनान पयलें काणगेचे मागीर खर्च आसा मस्त खर्च आसा गेले ते फावटी कॉमनवेल्थच्या टायमार आमच्या बालाजीन टीम आनी आमचो ऑल्विन डिसिल्वा ताणें म्हाका मस्त हें केलें सपोर्ट केल्लो ओके तशें तांच्या मुखेलपणार पुरो प्रोसेशन जाल्लें मस्त सपोर्ट केलें हे फावटी म्हळ्यार तेंत कोविडाच्यान तूं सडाव जावना तशें न्ही कित्याक म्हळ्यार तें व्हडलें साधन केलें तुमी म्हळ्यार आज काल आमचो लोक खंय साधन केल्या फावटी युटी जय म्हणटात मागीर खंय जळकनात देखून हांवें हें सवाल विचारलें आतां म्हाका सांगा आतां पावर लिफ्टिंगांत आतां थोडी फावटी खाली म्हणटा इंजुरी म्हळ्यार खंय आतां वेट लिफ्ट करतना खंय म्हाका जाल्लें जाला हांगी कळ्ळें प्रॉब्लेम 2014 कुळरांत स्टेट लेवल बेंच प्रेस करतना कॉस्ट्यूम इल्लें टायट जाल्लें तशें देंवयतना टेक्निकल प्रॉब्लम तें म्हळ्यार एका वेटाक इतल्यान कॉस्ट्यूम ओडी जमना आसा ते म्हजी कॉस्ट्यूम ओडून इल्लें सड जाल्लें हांगा येतना चेस्टाक टच जायना बार टच जायना ओके बार टच जावना इमिडिएट अशें जालें रोल जालो फाटी म्हळ्यार तोंडा वयर पडचे बरी रोल जातना सायडीन स्पॉटर्स आसात स्पॉटर्सान रप्पा धरलें उखल्लें इसलो तितलो स्टडी जावनातलो म्हळ्यार एक्चुअल थंय लागीं धरचे आसले तो 150 किलो आसले ती 150 किलो म्हज्या हाता वयर पडलो एकाच हातार पडलो ताणें उखल्लें न्ही लेफ्ट हँड तो म्हजो हात असो जावन डॅमेज जालो हांगा भितरलें हाड कट जालें कट जावन मागीर इमिडिएट सतीश सरान म्हाका शांताराम शेट्टी कडेन व्हरून गेलो मसल स्ट्रेंथ मसल बरें आसल्यान ताणें थंयच दवरून म्हाका हें घालें बँडेज घालें सेट केलें नाजाल्यार ऑपरेशन करचें आसलें स्क्रू पुरो घालचें स्क्रू पुरो घाल्लो जाल्यार म्हजें साधन करूंक तेंत लास्ट आहलें मागीर करूंक जायनासलें बट ताणें त्याच जाग्यार करेक्ट बसयल्ल्यान म्हाका करूंक जालें ताचे वरवीं पयलींच्या वरवीं चड साधन करूंक म्हाका जालें आतां न्ही एक सांगा म्हाका आतां ते आतां
आतांचे तुमकां इतलें दुखता म्हणटा न्ही आतां कितें ताची दूख म्हणी आसा दूख आसा आतांय आसा आतां आसा आतां हांवें कॉम्पिटिशन करतना फस्टाक रेफ्री एंड ज्युरीक डिस्प्ले करूंक आसा वा तो लॉक जाता वा तो लॉक जायना म्हणून जाल्यार पळय हांगा इल्लो क्रॉस क्रॉस वा निट्ट जाता म्हणजे कॉम्पिटिशन करतना अशें करतना इतल्यान रावता हें इतल्यांत सड्ड करूंक गेल्यार हांगा गांठ दुखता आतांय दुखता आतां खाली हात करतना दुखता म्हळ्यार न्ही तें जालां आतां एक बटेन जाल्लें मनशाक एक तें जागोवण जालें कोणाक तुमकां म्हणून न्ही पूण तें उखलतना काही भिरांत आसता की खंय खाले मुखार भिरांत ना म्हळ्यार त्या प्रॉपर टॅक्निकार व्हरता हांव त्याच जाग्यार त्याच ट्रॅकार व्हरता तशें जाल्यार कांय जायना वयर हाडल्यार परतून तशें जाता म्हळ्यार पडटा आंगार देखून त्याच ट्रॅकार बऱ्या टॅक्निकार म्हळ्यार त्या रितीर म्हाका सतीश सरान टॅक्नीक शिकयलां न्ही न्ही आतां एक म्हाका सवाल तुमचे तसली इन्सिडेंटां तुमचे कडेन सोडा दुसऱ्या कडेन कोणाडे तसली इन्सिडेंटां जाल्यांत की उखलतना या वेट उखलतना जाल्यांत मागीर फायनल तांकां मागीर तेंच्या लायफान मागीर करूंक जायना भियेतात हांवें 6 months रेस्ट केलें मागीर हांव पुल अप्स 50 मारतालो पॅरलल डिप्स 50 मारतालो तें म्हणजे पयलें इंजुरी जावचे पयलें करतालो ओके तितलें तें म्हाका परतून हेजें आसलें परतून ते 50 पुल अप्स एंड 50 पॅरलल डिप्स आयले म्हळ्यार म्हजो हात समजलो म्हणून लेग सारकें 99.99% समजलो म्हणून लेग 1% ते डावट म्हळ्यार जाता तें लॉक जायना न्ही लॉक जायना बट आतां म्हाका काही भिरांत ना बरें करना आतां तुमचे बॉडी बिल्डिंगाचे आसा इतले साधन आसा आनी आतां तुमचे वावर आसा आतां तुमच्या कुटुंबाच्या विशयान इल्लें सापडटा आतां तुमी तेगा जाणा एकले धाकटे तुमी जाणा आतां तेगाय जाणा बॉडी बिल्डिंगाक येतात या पॉवर लिफ्टिंग येतात पुराय येतात तुमचे व्हंकल हें कशें तुमकां तेगांक सांबाळटा ते म्हाका सांग आतां वेनिजाची मम्मी तुमचे व्हंकल कशें सांबाळटा ती आतां म्हाका इल्लेशें खाणा जेवणाचे विशीं इल्लें सांगा कित्याक म्हळ्यार सकाळीं इल्लें काय कन्फ्युजन ते बॉडी बिल्डिंग पॉवर लिफ्टिंगाचें पळयतना घटमट दिसतात सुबीत दिसतात पळोवंकय सुबीत बॉडी सुबीत आमचे केल्ले तितले पोटाक देंवता शिवाय वयर घेयना पूण म्हाका सांगा ती कशें तुमकां तेगांक सांबाळटा एक्चुअली कॉम्पिटिशन म्हाका ती नाकात म्हणटात आसा आतां प्रेझेंट तुजें ड्रीम जालें न्ही आनी काल आसलें तांचे भुरग्यांचे म्हणून ओके म्हाका म्हूण सांगल्यार हांव ताचे वाट आसा जाल्यार ताका आणखी स्टेजीर बरें करता ताचें कहलें फॉल्ट आसा तें म्हाका स्टेजीर सांगूंक जाय तें सांगलें जाल्यार ते इम्प्रूव करता ताची चूक आमी भायल्यान सांगल्यार ताका सपोर्ट मेळटा आतां क्रॉस पुशींग म्हणटाना हांगा आतां वयर येता आसतना स्ट्रक जाता म्हणटाना हांवें क्रॉस पुशींग म्हणलें तशें ताका उडस येता क्रॉस करता आतां धांवताना ते सर पळयलें तुमचे 2-3 व्हिडिओ हांवें पळयल्यो तुमी कालेंगी वेनिसच्यान उखलतना टाक 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 करून खाणा अशें करता ते म्हाका टाक टाक नाका खाणा उजो येवन सांगल्यार आतां आमकां एकच फावटी अशें मारल्यार कशें दुखता तशें आमी खाण चिड्डिताना तांचे भितरली बॉडी फुल्ल मायंड पुरा त्या लिफ्ट करच्या वयर सक्सेस करच्या वयर आसता फुल्ल सक्सेस करच्या वयर कित्याक म्हळ्यार वेनिजा कित्याक म्हळ्यार एक दीस तुज्या भावाचे लिफ्टिंग घाल्लें आणि तो व्हिडिओ तुम्ही म्हाका धाडलो ताजे बाप कानाचे अशें ओडता न्हू तो पाप भियोन नर्व आसला ते खरें चिंता सर ताका दुकानांक दुखता त्या दुखींत तो वचून इमिडिएट बरें करता बेच्चार करता बेच्चारत ते एक पटी एक अशें जाल्लें दक्षिण आसा पळय तो जोशूच तिंगड तुमचो राग दोळ्यांतल्यान किटालां उचलतात देवा थंय वचून बार धरन कमांड आयकून सीधा कर स्पीड लॉक करून येता तो ते एक 5 सेकंड ताचे हें आसता पावर आसता लिफ्ट करता म्हणसर ओके ते सक्सेस जावन येतात ओके थोडे मारतात फाटीक चड जावन वेट लिफ्टिंगान तांतू परत थोडे मारचे जाले फाटीक हांव मारूंक आनी वचना मारल्यार फातरा भाशेन आसता जर मारचे म्हळ्यार तशें न्ही तो एक जोश ताका राग हाडोवचो जोर राग हाडोवचो करेक्ट न्ही आमचो अनुभव आसता तुमी सांगताला ओके वेनिजाक हांव सवाल विचारता आतां तुमी बॉडी बिल्डिंगांत आसात पॉवर लिफ्टिंगांत पूर आसात आमच्या तुमच्या घरा येयल्या घरा येतना खंडा मन जाती दिसतात वेनिजा काल बरो बसतात हांगा काल बरो तुमगेर एक पेटो आनी लव बर्ड्स मातांक तितल्यान दिगे म्हाका काल खंडा आवाज आयकता तेणे आयकता काही म्हणे असत म्हणे बसतात घेवन न्ही काय तशें काही ना न्हय म्हळ्यार कांय ना न्हय व्हडना न्ही इल्ले कॉमेडी काल गेल्या म्हळ्यार तो पेटो इबो मारता लव बर्ड्स मारता भारी खुशी जाली आमकां एक खंय एक झू गेल्ले वरी तांकां खुशी तुमकां तशी घेवन हांव नासून वेनिजी आतां म्हाका सांग आतां
तूं आतां इतलें साधन केलाय आतां तुमच्या कॉलेजीन जावन दी भुरगीं जावन दी तुजे कडेन कशें कशें तुमचें रिलेशनशीप कशें आहा मस्तू तुमकां सपोर्ट करतात की वय वेनेजियान वचून इतलें गोल्ड मेडल जोडली म्हणून कोणी सेल्फी बरो काडटात की या तुका काही हायलायट करतात की तुका फुगारतात काल करतात वेनेजिया तुका हायलायट करतात म्हळ्यार वचून विन जावन आयिल्ल्या उपरांत म्हळ्यार पोस्ट आनी शेअर करतात ते पुरा करतात आनी फोटो काडचे म्हळ्यार करतात सेल्फी बरो काडना ते काडटात चेडे काडटा चेडे हेले बेवंक बरो कित्याक म्हळ्यार खंय स्ट्रॉंग काय म्हणटात वुमन स्ट्रॉंग वुमन म्हणचे तुमच्या ते इल्लेशे बासी शिकचे पडटा व्हडना आसून ते आतां तितले हार्ड वर्क करीचे जाल्यार आतां सरान एक सांगलें आतां तुवें इतलें डेडिकेशन इतलें हार्ड वर्क इतलें वेट उखलचें जाल्यार कहलें परत डायट करचें पडटा तुज्या पर्सनल विशयान हांव विचारता कहलें करचें पडटा हांव पर्सनली म्हळ्यार अशें पळोवंक गेल्यार हांव डायट करना कांय करनाय ना ना हांव नॉर्मल फूड म्हाका काले खावंक जाय ते पुरो खाता हांव आनी मुजे काले आसा हांव करता शीत आनी आमी आतां शीत जेवता तशें तुय जेवताय मागीर दुसरें आतां कळलें दुसरे आयटम आतां तांतयां आसतात थोड्यांक म्हणटात काले तांतयां बारा खायचे खंय मागीर काले सर केदाळे म्हणटा शीत सोड चापाती खा म्हणून तुका कशें काही म्हणी सर काय म्हणटा की सांगता तांतिका तेंका हेंका म्हणटा अंडी नागी ओके म्हळ्यार हांव खाता मात्र म्हाका न्ही आज तरणाट्या भुरग्यां मरे क्युरियोसिटी ये वेनेजिया इतलें स्ट्रॉंग जाला इतलें बरें नांव येलां आमी काल खावन जाला की म्हणून तांकां एक क्युरियोसिटी आसता आज म्हळ्यार तरणाटे तूं आसाय तांकां सोड तांचे ते स्टायल आसतात पयले जावन काले म्हणटाय तरणाट्यांक काले म्हणटाय तुवें इतलें साधन केल्या उपरांत आसतना तुज्या फ्रेंड्सांक जावन दी हें कार्यविक्षण करचें तरणाट्यांक काले म्हणटाय तूं तांचे ड्रिमाक तांणी फोकस करना आनी तांकां काले जाय तांणी तें करीजे काले म्हळ्यार काले करीचे म्हणून म्हळ्यार तांचे काले ड्रीम आसतात आनी ते फॉलो अप करीचे दुसऱ्यांनी हें सांगतात म्हळ्यार कर नजो हें बरें न्ही तें पुरा आयकूंक गेल्यार जायना सक्सेस जावंक जायना तूं म्हणटाय आतां चिंत आतां थोड्यांक स्पोर्ट्सान इंट्रस्ट आसता थोड्यांक शिकोवंक इंट्रस्ट आसता आतां थोडे फावटी स्पोर्ट्सान इंट्रस्ट जाल्ल्यान शिकोवंक मन आसना थोडी पेरंट्स तांकां हें करतात प्रेशर घालतात ना तूं स्पोर्ट्साक वचनाका थोडी आजकाल आमी पळयतात ते क्रिकेटीन पळय दोडले शायन जाल्ले दुबळे आसतात घरान सोडनात शीक 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 म्हणून प्रेशर घालतात तयल्या पेरंट्सां तूं काले म्हणटाय हांवें आज हें हें खाली व्हडांक मात न्ही पेरंट्सांय पळयतात म्हळ्यार खाली भुरग्यांक मात न्ही तरणाट्याक मात न्ही तयल्या पेरंट्सांक काले म्हणटाय तूं तेले पेरंट्सांक तांणी तांच्या भुरग्यांक तांणी सपोर्ट करीजे कित्याक म्हळ्यार आतां करूंक जायना जाल्यार मागीर कशें करतलीं तीं सारकें आतां तुजें ड्रीम आहलें तुज्या ड्रिमा वेळार तुज्या डॅडीन तुका जाय जाल्ले फेसिलिटी दिल्यात तुका तुज्या वाटेन सोडलां की या शिकपाक तुवें चड गमान दिवं ना की काले केलाय तुवें हांवें ह्या फिल्डाकूच चड हें केलां शिकपांत कशें आहा तुजें केलां मात्र हाका मोर चड हें केलां म्हळ्यार त्या लेवल तुका रीच जावंक जालां की म्हणजे तुका हाय स्कोर काडूंक तुका साथ जालां की या खेळाक मात तुवें फोकस केलाय की काले केलाय ना म्हाका खेळ मस्तो म्हाका मस्त ताका फर्स्ट प्रिफरन्स दिलाय आतां चिंत आतां इतलें साधन केलाय आतां तुका कॉलेजींत जावन दी कोणा लोकांतान इल्लोसो पाठिंबो मेळ्ळा जावंक पुरो आतां मुखल्या जिवितान आतां जावन दी तें स्टेट गव्हर्मेंट या सेंट्रल गव्हर्मेंट आतां कसलें तुका एक प्रोत्साहन मेळ्ळा म्हळ्यार तुजी चिंताप आसा आमकां हांगा स्टेट गव्हर्मेंट तांणी आमकां म्हळ्यार तांणी आमकां हायलायट करीचे म्हळ्यार तांणी आमकां येवन जॉब ऑपॉर्च्युनिटी आतां तुज्या कोटांत हांव आज इल्लें चड उलयता तूं उणें उलयताय समज सांग तुज्या कोटांत आतां तुवें इतलें अचिवमेंट केलां इतलें साधन केलाय तुका गव्हर्मेंट काम मेळ्ळें म्हणून आशा आसा की या खंयच्या दुसऱ्या कंपनीनी बरें करून काम कर तुज्या पांयार तुका रावोवचें म्हणून मोन आसा की या गव्हर्मेंटान तुका पाठिंबो दिवचें म्हणून कसली आशा आसा सांग वेनेजा गव्हर्मेंट काम मेळ्ळ्यार एका तरान बरें कित्याक म्हळ्यार म्हाका पावर लिफ्टिंगांत हे फील्ड म्हाका कंटिन्यू करीत आनी तांचे तावनी म्हाका मस्त प्रोत्साहन मेळटा म्हळ्यार तुमच्या कॉम्पिटिशनाक वचून हेल्प मेळटा वय 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 आनी म्हळ्यार मस्त कन्विनियंट जाता पावर लिफ्टिंग आनी गव्हर्मेंट जॉबार आसल्यार मस्त बरें जाता म्हणून हांव खंडीत सर आतां सांगा तुमच्या कुटपा जिविचान जालें खाणा जेवणान जालें खेळच्यान धांवच्यान बरें हुशार आमी तुमकां जिम्मांत आसतना पळयलां हांवें तुमी कोच जावन आसतना पळयलां
आता तुम्ही आता हांगा न्हू परगांवाक येता आसतना तुमी ट्रॅव्हल करचें पडटा तूं जावन वेनेजुएला जावन कोणी जावन तुमी येताना ट्रॅव्हल करचें पडटा थंयसर केली एक फनी इन्सिडेंट जाल्ले उडो आसा की खंय वेट लिफ्टिंग करतना जावन दी आतां काही म्हणी आतां गत्तार उखलते आसता तुमी कोण एकल्यान आसयले जाल्यार काही म्हणी आसो येवन तुमकां काही प्रॉब्लम जाल्ले या हातून फ्लायटार येताना काही म्हणी एक फनी इन्सिडेंट जाल्ली केली म्हणी उडो आसा की तुमकां इन्सिडेंट म्हळ्यार फ्लायटार येताना सडावत जावन आमी पयल्यान तर टायर्ड जावन आसता फ्लायटार येताना एसीच्या हाका बरी न्हीद पडटा फ्लायटार येताना सडावत जावन खंय खंय सीट मेळटा हांवें सडावत जावन लेफ्ट सायडीची म्हळ्यार पॅसेज आसा न्हय त्या पॅसेजीच्या सायड लेफ्ट सायडीची सीट काडूची कित्याक तिसल्या सायडी बसून जायना तिसऱ्या सायडीक म्हळ्यार तिसऱ्या सायडीक बसल्यार म्हाका उपवास म्हळ्यार उपास उपवास जाता म्हाका कित्याक म्हणून सांगल्यार म्हाका न्हीद चड म्हणजे काल्याक काल्याक ते न्हीद चड म्हळ्यार टायर्ड जावन आसता आमी एक बसयल्ले कडेन थंयच जेम येता न्हीद आनी ती एअर स्टेशनांनी आमकां उठयनात डिस्टर्ब करनात देखून हांवें सायड जावं म्हणून सो न्हीद दिल्ल्यांक न्हिदोंक सोडटा न्हीद न्हिदोंक सोडटात उठयनात ती उठोवन फूड काण घे सांगून ती करनात एक दोन पुटी एक्सक्यूज बी म्हणटात आमकां आयकोंक आयकना न्हिदून आसले जाल्यार देखून हांवें सायड जागो काडून सो सायड जागो काडून अशें न्हिदचें अशें कर न्हिदल्यार सिटी जेलीचे भायर येवन न्हिदचे वय भायर शोल्डर भायर घालचो तांचे गाडी आसा न्ही व्हिलाचे फुटाचे फुटेवरची व्हील ओके तें पास जायना म्हणजे शोल्डर भायर आसा न्ही वय स्ट्रॉंग मॅन रावा जाल्यार खंय पास अशें अशें करून उठयतात उठयतना लो उठचें आयल्यात गे म्हणून मुखार वचून पर्पजली करचें न्ही न्ही कोणें तुमी हांवें जाय म्हणून करचें नाजाल्यार फूड मेळना म्हाका तशें फूड मेळना सांगूं जायना आजकाल ते सांगूं फाटी येताना येसंत रावचें फाटी येताना येवसोंक जायना उठयतना विचारतात वेज गे नॉन वेज काणोवचें न्ही ते दळा वेनीस सायडीक आसता न्ही ते न्हिदोन आसता तें म्हजे वर चड न्हिदता तें ओके ताका सांगूंक जायना थोडे जागा आसता बट म्हजी इन्सिडेंट तशें ओके म्हळ्यार मुखार वचून पाटी येताना फाटी येताना परतून शोल्डर भायर घालचें परत मागीर उठयचें म्हणटा न्ही उठयचें म्हणून नाजाल्यार येताना फूड दिनात ती मुखार वचोन अशें येवचें तांणी गोवन पाटी वय गोवन फाटी येवचें गोवन फाटी येताना परतून शोल्डर भायर जाल्यार फूड दितात मागीर काण घेवन जेवचें तुम्ही ये बरं नाटक बरोबर शिकल्यात आनी एक देवा आनी एक काल सांगल्यार लिफ्टिंग येता दाळा आमोसरान आसतात सडावताना इंटरनॅशनलान तशें जायना नॅशनलान तांणी पुरा ओके ते हिंदेचे नावी सोमा सांगूंक घेना तांकां आमची नांवां पुरा कोंकणी नांवां सांगूंक घेनात तांकां कळंगे सांगतात कशे आपयतात ते विन्संट म्हणटात म्हजे कांय प्रॉब्लेम ना विन्संट प्रकाशा म्हणटात काल म्हणलें म्हणून थोडे फुडें अर्थ जायना ॲपा मारतात म्हजे जाग्यार आनेकलो वचून मारून येता म्हजें लिफ्ट एक्चुअली ओके आनेकले वचून मारून येता पूण ताका कन्फ्युजन जाता म्हजी वळख न्ही तांकां ओके तुका वडोला पयलें म्हळ्यार म्हज्या बदलाक आनी एकलो मारून गेलो हांवें घालें करचें तांचे पळय तांणी पळयचें तशें बरो इन्सिडंट आसता आनी वेट घालतना खंयची एक वेट आसता आमी सारली वेट दुसरी आसता थंय घाल्ली वेट दुसरी आसता तशें बरें आसता ओके आतां तेले बरें फनी मुमेंट्स बरो उलयलो आतां तुमी दोगांय इतलें सदन केलां हांव चिंता म्हाका कळीत आसल्या प्रकार तुमकां खंयी राज्य प्रशस्ती या एकलव्य प्रशस्ती लाभ जासली म्हणून सबारांची चिंता म्हजे एकल्याचें न्ही हांव खंयसर कोणाक दुरसोंक कोणाक सांगूं म्हाका ते अधिकार ना बट तुमी केल्ल्या सदना फाटल्यान आमच्या समाजीक जावं दी आमच्या हेर जातीच्या जावं दी पैकी तुमी सबार जाणांनी तुमकां प्रोत्साहन दिला ते म्हणटाना तुमकां तातूंत खंडीत जावन बेजार आसा की तें ल्हानशें आतां पुरत आतां एक फाटल्या 6 वर्सांत हांव शायन जाला खंडीत जावन ताका विग्गी खंयची प्रशस्ती ती काल एक कर्नाटकांनी स्टेट हाचे नॅशनल एवॉर्डी ताका लाभतलेंच हें म्हाका कळयता तुमकां मेळना म्हणली एक भिरांत या एक बेजाराय काळजांत आसा काल म्हणटात बेजाराय आसा सर म्हळ्यार म्हाका एक्चुअली 2002 एकलव्य मेळ्ळें आसलें बॉडी बिल्डींग करतना त्या दळाय मेळना म्हाका 2002, 3, 5 पॉलिटिक्स आसा पॉलिटिक्स आसात म्हळ्यार कोण इन्फ्लुएन्स करना तांचें नांव दितात तांकां तें लाभता आमी वगेतच आसल्ल्यांक मेळना ना आमचे ते पॉयंट्स तुका पयशांचो खेळ आसता की आसूं म्हणना ह्या काल्यार म्हणून गोत्तो ना बट आमचो मनीस म्हणून थोडे राजकीय फुडाऱ्यांनी तांकां इन्फ्लुएन्स कर रेकमेंड करतात आमकां रेकमेंडेशन तितलो पावना जाल्यार आमकां मेळना
आणि आज आमच्या समाजान आमच्या क्रिस्तांव समाजान जाल्यार ह्या इतले आमचे शासकांनी आसात इतले मंत्री आसात तांणी खंय तुमकां कुमो केल्या की तांणी सर्टिफिकेट दिल्या की या तुमकां रेकमेंड केला की रेकमेंड केला आमचे MLA MP आनी पुरा म्हाका रेकमेंड केला जाल्यार म्हाका मेळोना आतां पळयचे आतां आमचो डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर सुनील कुमार कन्नड संस्कृती इलाक्याचो तो मिनिस्टर आमचो तूं गामचो वय वय बट तांच्या कानांक म्हणजे सदान आमचे सदान मेळचे न्ही वय तांकां पावयल्यार कांय मेळल्यार मेळोंक पुरो म्हाका पावयचे म्हळ्यार कोणे पावयचे जे लोकांनी तर पावयचे आमच्या कोणी गण्य व्यक्तींनी क्रिस्तांव समुदायाचे आता तुम्ही तांकां एप्रोच केला की तांकां मेळ्ळ्यात की तांचे वय ते आमी एप्लिकेशन घालचे फॉर्मेलिटीज केदाळे करता ते केदाळे करता ही प्रशस्ती तुम्ही सोदून वेचे की या तांणी जावन दिवची तुमकां तांणी जावन दिवची जाल्यार सगळ्या स्टेटाक ती कशी सिलेक्ट करतात ते म्हाका गोतूना खंयच्या मेरिटा वयर की या तांच्या साधना वयर मेरिटा वयर म्हूण सांगूंक गेल्यार जायना 2015 कृष्णा नायकवाडी म्हणून धारवाडच्या एका सायकलिस्टाक राज्योत्सव अवॉर्ड मेळ्ळें एका वेळ मेळिल्लें राज्योत्सव 15 दिला तो एक्चुअली हांव गोल्ड मेडल नॅशनल गोल्ड मेडल जाताना तो जल्मवना वा हां ताका दिला तें आमकां बेजाराय जायना ताका दिल्ल्याक म्हाका बेजाराय न्ही वय एका उंच म्हजे बरी आनी दुसरे कर्नाटक राज्य व्हडलो राज्य काय ल्हान राज्य न्ही वय दुसरे म्हजे न्ही चड सदन केल्ल्यांक तांकां कांय मेळोंक ना जावंक पुरो म्हाका गोतूना बट अशें घडीत जाता न्ही न्ही आतां तहली प्रशस्ती पुरस्कार तुमकां लाभानातल्या वेळार हें फील्ड नाकात नाका हें खंयच्या कर्माक हातांतले पयशे घालने वयचे आनी कोणेंगी दुरसोवचें आनी कोणेंगी तुमची कोडी काडची आका कित्याक हें खांब जाय न्ही हली सवालां हांवें आयकलां तर ती तुमकां तसले आयल्यात आसतात सर बट हें हांवें खालें सांगल्यार म्हणजे पर्सनल म्हणून सांगून करचें न्ही म्हणजे देशा खातीर म्हणजे राज्या खातीर हांवें नामेज मेडलिजम सांगून आमचे बावटो ते इंटरनॅशनल लेवलार वयर उबारचें सांगून आमची एक आशा आतां म्हाका एक सांगा आतां आमचो भारत देशाचो प्रधानमंत्री आहा तो सत्य सांगता खंयी एका खेळगड्यांनी खाली केल्ल्या वेळार तांकां फस्ट कॉल करता तांकां शुभाशय पटयता एक बरी गजाल ती हांव तांकां एक ते एक निजायक एका खुशी जाली आं न्ही सत गजाल ताज्या आळविकेचें हांव उलयना तें म्हाका अधिकार ना हांव म्हणटा तसल्या एका प्रधानमंत्रीन बरो मनीस म्हज्या मताक तो बरो खेळगड्यांक तो केदाळे पाठिंबो दिता खूब मोग करता कित्याक तुमचे तांचे कॉलाक तुमी राखून नासल्यात की तांचे शाबासकी मेळची म्हण तुमकां आशा आसली आशा आतांय आसा आमकां येदो कॉल कोणाची येवना करूं ना गे खंडी जावन वो शो काडून तांकां धाडचे वेवस्था आमी करता कित्याक म्हळ्यार गॅरंटी तातूंत कांय दाक्षण ना कोण आटला रावन नंबर सोदून म्हणून काडटा कित्याक म्हळ्यार थोड्याच दिसा आदीं CID दया मेळ्ळो म्हाका हांव चिंतलो ते व्हडलो मनीस आमचे कडेन उलयनात आमकां लागीं काडनात म्हणून पूण तांचे खालते हांवें पळयली सत्य सांगता हांव शिरमेवन गेलो तो म्हणटा ಈರ್ ನಾನೊಂದು ಸರ್ತಿ ಶೋ ಮಲ್ಪನಾಗ ಏನು ಊರು ಬಂದಾಗ ಈರ್ನೊಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಏನು ಶೋ ಮಲ್ಪೆ म्हणालो सत्य सांगता कळले ओड मनीस आमी चिंचे आमी चिंचे ओड मनीस बट तहले व्यक्ती खंडी जावन तुमकां आपयचे तुमकां गौरव दितलो ना जाल्यार तांचे कॉल काडून तुमी उलया कित्याक तुमकां कितें केल्ली साधन आसा तुमी आमकां काय मेळटा आमचे मिनिस्टर आमकां मेळनात आनी सेंट्रलाचे मिनिस्टर प्रधानमंत्री ते चूक चिंताप सर ते चूक चिंताप हांव खंडीत जावन म्हणटा आमच्या समाजांत व्हडले मनीस आसात रॉनिकोलस ओतुसले व्हडले तांची सगळ्यांची साळावळ आसचे मनीस आसात आमची इतली माध्यमां आसात कित्याक तुमी तातूंत फाटी पडल्यात एक म्हणजे एक बेजाराची गजाल आतां चिंता आतां आमच्या समुदायांत हांव दुवेडच्यान चड कित्याक म्हळ्यार दुवेक तुमी ट्रेन केलां सांबाळलां आज ते त्या लेवलाक पावलां म्हणून तुमकां कितले एक तुमच्या कुटुंबान जावं दी ह्या समाजान तुमकां एक गौरव आनी एक गर्व म्हणटा गर्व म्हळ्यार हें न्ही मोसोर न्ही हें केलें म्हळ्यार हांकार न्ही ते तुमकां संतोश आसा की तुमच्या दुवेची अचिवमेंट पळोवन संतोश आसा मस्त संतोश आसा आनी म्हज्या अंडरार प्रदीप कुमार विशाल रमेश प्रदीप आमचो गोल्ड मेडल वय वय ता पुरो म्हजो स्टुडंट तो मागीर म्हजें प्रॅक्टीस हांव ट्रेनींग ताका दितालो म्हजे न्ही चड ताका ट्रेनींग मेळचें म्हणून हांवें तांकां बालाजी नापनवर न्हू थंय सतीश कुमार कुद्रोळी कडेन देवन ताचे तांणी मस्त ताका ट्रेनींग मेळोन बरो शायन जाला तो सतीश कुद्रोळी म्हणटा म्हाका वळखता तुमच्या सभार कार्यांक तो येता तांच्या आतां तेय हांव चिंता तांकां राज्य प्रशस्ती लाभल्या की तांकां ताकाय मेळोन तितल्या सादारण ताकाय लाभो ना
येद्या म्हणजे ताकाय म्हणून हां ताका एकलव्य मेळ्ळा एक एटलिस्ट एक एकलव्य म्हणून मेळ्ळा पूण तांच्या व्यक्तीचो आतां तुमच्या तसल्या व्यक्तींक जावं दी दुवेक जावं दी हेरांक जावं दी कसो पाठिंबो मेळटा तुमकां तांचे तावन सतीश कुदरळी तसल्या एका महान वय सादाका तावन म्हणल्यार तो शेड्यूल दिता हां आमकां वर्कआउटाचे शेड्यूल दिता कॉम्पिटिशन आसतना 3 म्हयन्या पयलें वर्कआउटाचे शेड्यूल दिता ताच्या प्रकार आमी फॉलो करून गेल्यार एक ट्युशन दिल्लें बरी तो आमकां फॉलो करूनच आसता कितलें केलें आज तुवें इतलें करचें क्लोज ग्रीप करचें ब्रॉड ग्रीप करचें आनी स्पीड पुशींग तें डिप्स मारचें पुरो शोल्डर वर्कआउट पुरो वर्कआउट तो दिता शेड्यूल दिता म्हणजे कडेन हांवें लॅमिनेशन करून दवरलां ताणें दिल्लें वर्कआउट ओके आनी खंय सूख आल्यार इमिडिएट सांगता तें सूख तशें करनाका अशें कर म्हूण सांगता तशें करना आमकां हें करता तो मस्त सपोर्ट करता ओके आतां तितलें म्हणटा आसतना आतां तुमी सबार कडेन तुमी आतां कॉम्पिटिशनाक येतात हांवें थोड्यांनी म्हणचें आयकलां म्हाका ती बेजाराची गजाल काल्याक म्हळ्यार हे कित्याक येतात हांकां कालें चड जालां कित्याक हांकां नांवां फाटल्यान म्हळ्यार थोड्यांनी चिंचे नांवां फाटल्यान येतात नांव तांच्या फाटल्यान येता हे दुरसण हांवें आयकलां म्हळ्यार सबार सादाकाच्या फाटल्यान हें आयकतना आमकां म्हज्या जाल्यार बेजार जाता पूण एक सांगा म्हाका आमच्या समाजींत क्रिस्तांव समाजीन जावं दी ह्या हेर धर्माच्यान जावं दी तुमकां येदोळ पाठिंबो कसो लाभला आमच्या समुदायाच्यांनी पुरा म्हजे फ्रेंड्स मस्त जाण आसात तांणी पुरा म्हाका वळख नाटल्यांनी समेत म्हाका सपोर्ट केला बरो हाका वचोंक इव्हेंटाक वचोंक कझाकिस्तानाच्या इव्हेंटाक आनी हिंदुवांचेय फ्रेंड्स आसात मुस्लिमाचे आसात पुरा ग्रुपाच्यांनी म्हाका इल्लें हेल्प केला कोणी नाम सांगू ना ओके हेल्प केला पूण आतां थंयसर वचून तुमी तें पदक मेळटा आसतना तुमकां आमच्या मायगांवचो तुमच्या कुटुंबा असो या कसो उडा आमचो देश असो बावटो तिरंगा म्हणटा आमी केलें बावटो न्हय तुमी हांवें लास्ट टायम दोगांयनी तुमी थंयसर वतना बापायन आनी दुवेन खाण घेवन तो बावटो खाण घेवन उबो येताना सत्य सांगता आमच्या जाल्याक एका ल्हानशा कांय कळीतनातल्या मनशांक समेत एक रोमांचन जाता तुमकां दोगांयक कशें भोगलां आमकां मस्त खुशी जाली ताच्या वरणी आमी क्रिस्तांव समुदायाचे दोगां जाणां एकाच इव्हेंटांत इंटरनॅशनल वर्ल्ड इव्हेंटांत त्याच स्टेजीर आमी परफॉर्म करना आमकां दोगांयक मेडल मेळिल्ले आमच्या इंडियांत क्रिस्तांव कोणी नात इवन ते एक रेकॉर्ड आसा रेकॉर्डाक ट्राय करना आसा आमी तुमच्या साधना फाटल्यान संतोश आसा दूख आसा बेजाराय आसा आयचे सत्य सांगता हे शो करूं आज म्हाका इल्लें कश्टच कित्याक म्हळ्यार तुमचें फिल्डूच वेगळें म्हज्या उलोवचें फिल्डूच दुसरें ओडना आसूं दी हांव चिंता 2021 न्हय तुमकां दोगांयकी जिल्हा राज्योत्सव प्रशस्ती मेळिल्ली हांव चिंता काय भारत देशांतूच पयले फावटी घेवन बापायक आनी दुवेक मेळचें हांव चिंता म्हाका तितली नॉलेज ना हांव तितलो जाणतोय न्ही थोडे फावटी त्या क्वेश्चनान हांवूय नेणतो आसता हे कशें साधन साद जालें आतां दुवेची ल्हानशी प्राय तुमची येतलीशी व्हड प्राय कशें भोगलें वेनेजिया तुका सांग म्हाका डॅडी वटो वचून सांगात तुमी दोगांयनी जिल्हा राज्योत्सव प्रशस्ती घेताना कशें भोगलें हांवें मस्त जाणांनी सांगचें आयकलां तांकां भारी खुशी जाल्या म्हणून कशें भोगलें वेनेजिया तुका मस्त संतोष भोगलो मात ते तो संतोष हें कालें एक्सप्रेस करूंक जायना कित्याक जायना कित्याक म्हळ्यार तितले संतोष जालो तितलो संतोष घरा येवन काय म्हणजे प्रशस्ती घेवन म्हळ्यार डान्स बरें केले की बाबा वाटतो तुजी बहीण थंय पोखरी आहा म्हळ्यार ताजे वटेन डान्स बरें केले की म्हळ्यार तुमी तेकाय पळयता म्हाका काही चेंज असो दिसना न्ही हांवें इल्ले खुशाले उलयलो कित्याक म्हणजे मोगाची व्यक्ती तुमी सांग म्हाका कळलो संतोष आतां जिल्हा प्रशस्ती मेळ्ळी तुका सदन ओके डॅडी गांव खेदा लागीं म्हळ्यार जेवण आतां ताच्या तोंडार बेजार येता आतां इल्लो आसो आयलो आतां तुका आतां डॅडीच्या साधना फाटल्यान गॅरंटी मेळटलें ताका खंडीत जावन हें खरी आयकून आज आमचे मुखेली समाजाचे मुखेली कोणी तर न्हिदले जाल्यार उठतले आमी ट्राय करता खंडीत जावन आमी तुमच्या फाटल्यान आसात तूं सदांच आमच्या समाजांत आसात तूं सांग म्हाका तुका केलें साधन करचें म्हण आशा आसा एकलव्य प्रशस्ती जावं दी जिल्हा प्रशस्ती आनी काले ते पुरा व्हडले मेळटात ते राष्ट्रपतीन बरें दिवची कळलें प्रशस्ती ताका तुका आपणायचें आनी कळलें साधन कर लोकांक उजवाडा हाडीचें म्हण तुका आशा आसा म्हाका कॉमनवेल्थांत एक गोल्ड मेडलान साधन करूंक जाय आनी केदाळ आसा ते कॉमनवेल्थ ह्याच इयरान नोव्हेंबरान ओके आनी एकलव्य आनी स्टेट राज्योत्सव प्रशस्ती म्हाका जोडूंक आशा आसा जोडटलेंच म्हणल्यार तुका बरो आसा भरोसो आसा व्हेरी गुड न्ही ते आसा जे ते एक गोल म्हणून ते एक एम ना जाल्यार तेका कांय आमी काल वचून पयस रावन वचून उदा वडल्यार डॅडी बॉडी बिल्ड केला आमी पयस उदा वडल्यार कांय फायदो ना कले चिंताप ते कले चिंताप कले आतां येदोळू आतां कितली वेट घालून तुका गोल्ड मेडल मेळ्ळा आतां पोर जाल्यार कझाकिस्तानान कितले वेट थंय उखल्ली आसा
हांवें 100 kg उखल्ले बेंच प्रेस 100 kg ओके आणि एक ते एक इक्विप्ड म्हळ्यार कॉस्ट्युमांनी पुरा घालून आणि कॉस्ट्युम नासतना 80 केले हांवें 80 वय आता मुकले मुकले कशे कितले तुजे एक एम आसा टार्गेट वय वय म्हाका एक 125 130 मुसूर म्हळ्यार ती मुसूर जाय करूंक ओके बट एक 120 मुसूर वसूंक आता कितले आता सगळ्या संवसाराचे रेकॉर्ड कितले आसा वेनेझुएला आतां करंटली वर्ल्ड रेकॉर्ड जावन आसा 135 135 वय बेंच प्रेसान ते 130 काडल्या जायना आका तेता गोल्ड मेडल दिला ताजे वयरच वचले न्ही न्ही म्हजे चिंता हांवें तुका सांगलें न्ही न्ही म्हाका ते एक बारीक खुशी म्हळ्यार आतांची तरणाटी आसा तरणाटी भुरगीं स्पेशली चेडवांक आतां तुका पळोवन मस्तू जाणांक इम्प्रेस जाला म्हणना तांकां एक तुजे बरी जायचे म्हणून खंडी जावन आमच्या समाजांतली मस्तू जाणां फिल्म एक्ट्रेसां जाल्यांत आनी मस्तू जाणां साधन केल्यांत वाडती कंपनीन वावर करतात तुवें तुज्या लेवलार येवनच्या चेडवांक काल सांगू आशेताय तूं एक मॉडेल तांकां जावन म्हळ्यार तूं एक मुखार रावन तांकां काल सांगू आशेताय म्हळ्यार हर एक पडी चिंता ना व्हडलें चिंताप आसिजे आं. कित्याक म्हळ्यार ते व्हडलें चिंताप आसतना तुका तूं एटलिस्ट ती लागीं पावता रीच जावंक म्हणून ट्राय करताय आं म्हळ्यार व्हडलें चिंता म्हळ्यार कहलें चिंता म्हणटा खंयच्या खेळा शेतांत खंयचेय गोल आसल्यार इंडिविज्युअल गोल ओके त्या गोला वयर आनी आतां डॅडी आतां इतलें सदन केलां वय आतां तुज्या भावान ताजें नांव कशें वॅन्स तो सादारण तसोच आसा तुज्या भावान कितें करीचें म्हणून तुका आशा आसा या तुज्या भयणीन धाकट्यान तें गुत्र म्हाका काले करता घेवन आतां तांणी तुजी वाट धरीची म्हणून तुका आशा आसा की या सगळें कार्लो जिम आसा कार्लो बॉडी बिल्डींग जालें आनी आतां काले तें पॉवर लिफ्टींग सगळें मम्मी एकली तुजी येवची दिसना तूं काले तांचे फुडार तुवें कशें तुज्या चिंतपा प्रकार कशें आसा म्हजो चिंतपा प्रकार तांकां काले जाय तांणी करीचे म्हळ्यार तुजी तलेन तांणी धरचें म्हणून काय ना ना कित्याक म्हळ्यार ते तांचे लायफ तांकां कशें जाय तांणी सोलोवन वचीचे सारकें म्हळ्यार म्हाका तांकां फोर्स करूंक जायना तुवें हांवें केलां तेंत करीचे तशें कांय ना सो निजाय की तुका हांव सकड बरें आशेता कित्याक म्हळ्यार ल्हान प्रायर तुवें व्हडलें साधन केलां इतली आनी त्या टर्कीन 8 गोल्ड मेडल मेळची म्हळ्यार आपल्याक ते आमकां चिंत आमकां 25 किलाची तांदळाची गोणी उगलूंक जायना चार फाटी आत काल म्हणटा तें नमनेस म्हणटा काल ते एक तर रूख जाल्ले बरे जातात निजाय की तुका होगली तुका सांग तुजे कडेन उलयतना तुज्या डॅडीची इल्ली बोगणां आनी इल्ली भायर घालता ओके ते इतले वेळ तुमच्या साधना फाटल्यान तुमी केल्ल्या वावरा फाटल्यान त्याग मोजता इतलें प्रायजां मेळची जाल्यार इतलें आमी लोकांक दाखयली जाल्यार हाच्या फाटल्यान तुमचो त्याग साधन व्हडलें आसा आतां म्हाका सांगा इतलें साधन करता आसतना खंयच्याय संघ संस्थांनी या खंयच्याय आमच्या समाजान जावन कसले पुरस्कार या कसलो मान तुमकां दिला तूं सॅटिस्फॅक्शन आसा की सॅटिस्फॅक्शन आसा बट आमी ताच्या फाटल्यान वचोंक जायना तांणी दिजे होय म्हाका सन्मान करा म्हणून हांवें सांगूंक जायना होय आज तुमचो शो जाल्यार रे आमी आयिल्ल्या तुमी आमच्या डिसारू ना आमी कित्याक म्हळ्यार तुमी साधन केल्ल्या व्यक्ती सोदून आमी येयचे खंडीत आमच्या संदेशात जावन 2020 म्हाका संदेश अवॉर्ड मेळ्ळे ते म्हजे फस्ट अवॉर्ड संघ संस्थेत जावन पब्लीक जावन मेळिल्लें म्हणजे फस्ट ताच्या उपरांत मेळिल्लें राज्योत्सव अवॉर्ड डिस्ट्रिक्ट राज्योत्सव स्टेट मेळ्ळे जाल्लें मेळोना मागीर म्हाका ऑफिसांत तांणी पुरा इल्ले सन्मान केला मागीर आमच्या फिरगजीत जावन फादर आयवानान बज्जोडी इन्फंट मेरी फिरगजीत जावन म्हाका सन्मान केला आतां तुमच्या ह्या सदन आतां राज्योत्सव आनी ताच्या उपरांत एकलव्य म्हणटा तें प्रायज मेळनातल्यार तुमच्या कामान म्हणटा हांव तातूंत तें मेळ्ळ्यार तुमकां बढती मेळटा मेळ्ळ्यार एक प्रमोशनाक आमी एप्लाय करूंक आमकां ग्रीप मेळटा प्रमोशनाक अशें मेळ्ळां म्हळ्यार म्हणजे कित्याक तुमचे मुखेली आतां प्रायज तांणी दिनातल्यार तुमच्या सदना फाटल्यान तुमच्या संस्थाक गुर्तू ना की तुमी इतलें सदन केलां म्हणून तांणी दिजे म्हणून तांकां कित्याक बोगाप येना तांणी चिंतेचें न्हय सर तांणी दिजे तांणी हें करचें बट आमी एप्लाय करून विचारलां सतीश कुमार कुद्रोलीक तो गार्ड जावन आसतना ताका हेड गार्ड जावन प्रमोशन दिलां त्याच बेजीसार हांवें विचारलें म्हाका आणखी मेळोना प्रोसेसर आसा दिता म्हणटात दिना म्हणून सांगनात दिता म्हणटात पळया म्हणटात तें प्रोसेसर आसा हांगा मोव लागून सोडटात इल्लेशें लेवन राव म्हणून तशें करतात न्ही न्ही ही गजाल फरीकत आमच्या समाजाची न्ही हांव कोणाक दुरसोवचें न्ही कित्याक म्हळ्यार आज थोडे फाटी विचारतना म्हाका थोडी म्हणटात ही सवालां विचार नाका
हेरांक दुखचे न्ही समाजान जाल लोकां मुखार दवरची नाजाल्यार कली इंटरव्यू हांवें सगळें पुकारून रावचें जाल्यार कली इंटरव्यू न्ही थोडे फावटी म्हाकाय थोड्यांनी हांवें ते सवाल विचारता थोडे म्हणटात देखून हांव म्हणटा हांवें विचारतात कोंकतात थोड्यांक कित्याक कोंकचें कित्याक म्हणल्यार आमची समाज बरी जायचे म्हणल्यार येरादान मात्र शिवाय कोणाचेर पर्टिक्युलर मोसोर दवरून ना आतां तुमच्या जिवितांत आतां तुमचें कार्लो जिम आसा ल्हानशें एक जिम आसा ल्हानशी जिम जावन दी कालें जावन दी आतां तुमकां हेरांनी घुमो केला म्हणा आतां तुमकां विचारता तुमकां बेजार जाता आनी हांव नेणा तुमी हांगासर आयिल्ल्या दुबळ्या व्यक्तींक या दुबळ्या भुरग्यांक कितें करून तुमी आशेतात कितें तांकां घाले पाटी वय वय तेन्नाच हांवें हांगा इगर्जेन अनावन्स केल्लें भुरग्यांक आनी पुरा येया तुमी आमचे बरीच मुखार येया आमचे बरीच तुमकां पदकां मेळोवन दी तुमकां प्रशस्ती मेळोवन दी तुमची इंटरव्यू अशीच दुसऱ्या शेतांत तुमी मुखार येवचे आनी जिमांत येवन तुमी प्रॅक्टीस करतात जाल्यार हांव फ्री शिकयता म्हणून सांगलां जाल्यार आमचे फ्री ट्रेनिंग फ्री ट्रेनिंग आतां दुसरे कडेन पीटी म्हणून सांगतात पर्सनल ट्रेनिंग म्हणटात व्हडल्या व्हडल्या जिमांत 25,000 50,000 पुरा खाण घेवन शिकयतात तेंच काम हांव हांगा फ्री शिकयता म्हळ्यार येनात आमचे भुरगे पयशे दुबळे जाल्यार तांकां खंयचेय नाका ताचे कडेन खंयचेय फीस काडना फ्री शिकयता येनात भुरग्यांक जाल्यार येनात पूण हांवें विचारचें काळी क्वेश्चन हांगासर दुबळ्यांच्या भुरग्यांक तांकां कळ्ळें तुमी तेंत दिवंक तुमी तयार आसात फ्री फ्री कंडीस जावन केदाळे आज हें कार्य लोक मस्त पळयता केदाळे फ्री हांव सर्वीस आनी तुमचें जिम बरोवन ओमतो जाल्यार ताका हांव कारण न्ही ना 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 केदाळे कितें आमी सांगल्यार एकलो स्पोर्ट्स करूंक मुखार येता जाल्यार हांव केदाळे तांकां रेडी आसा खंडीत केदाळे म्हजें सर्वीस दिवंक रेडी आसा आनी तांकां मुखार हाडटा आमचे एक इगर्जी जावन एक 100 जण येतीत जाल्यार तांचो एक 60% तांकां मुखार हाडूंक हांव गॅरंटी प्रयत्न करता तांचे प्रयत्न जायचे आतां साबार भुरगे आतां हळ्ळेंतले सिटींतले जावन दी मस्त दुबळे आसात मस्त दुबळे एज्युकेशनाक जावन दी तांच्या खंयच्याय वावरांत तांकां थोडी फावटी पयशांची अडचणी आसता तयल्यांक कली एक फंड करया या तयल्यांक आमी हेल्प करया या व्हडा मनशां थोडो इल्लो दुडू जमोवन तुमचो एक निधी कर तांकां कांय करया म्हळ्यार कली एक प्लॅन तुमी चिंतला की प्लॅन आसले आसा प्लॅन आसा कितें आमी सांगल्यार लास्ट कॉम्पिटिशनाक थोड्यांक स्टेटाक वचोंक पयशे आसनात नॅशनल वचोंक पयशे आसनात इंटरनॅशनल वचोंक पयशे आसनात कोणाय कडेन तांणी विचारतना फाल्यां परवां ये म्हणटात तांचो सगळो म्हयनो तसोच पाशार जाता प्रॅक्टीस सोमा जायना देखून हांवें दिव्यवाणी चॅनला कडेन एक रिक्वेस्ट करचें म्हणून सांगल्यार एक कमिटी कर न्हू एक स्पोर्ट्स फंड म्हणून करचो म्हळ्यार दिव्यवाणी चॅनलान तो लिडरशीप खाणाचे म्हणजे लिडरशीप काण घेवन तांणी एक स्पोर्ट्स फंड हाडल्यार सगळें आमचे क्रिस्तांव 1 रुपया दिल्यार रे पुरो 1 करोड रुपया जाता एकाच म्हयन्यान 1 करोड रुपया जावंक चान्स आसा म्हळ्यार म्हजें हें चिंताप सारकें सारकें तेदोळा आमचे क्रिस्तांव समुदायाचे भुरगे या चेडूं हें जावन दी चर्को जावन दी खंयचे एक स्पोर्ट्स आसा अशें आसा म्हूण सांगून दिव्यवाणीक येवन भेट तांच्या चॅनलाक येवन भेट दितीत जाल्यार तांकां तांणी सपोर्ट केल्यार बरें म्हणून खंडीत बारी न्ही बारीक बरें चिंताप कित्याक म्हळ्यार हें म्हजें अचानक उलयतना म्हज्या मतीक आयिल्लें सावलें कित्याक म्हळ्यार हांवें तुमचे कडेन विचारूंक येना कलीं सावलां तुमचे कडेन हांवें सांगूंक येना कित्याक म्हळ्यार आमी कितें उलयता तें सत उलयचें कितें उलयता आमी तें भोगप आमच्या भितर तावन येचें आतां निमाण ह्या कार्यांत आमी तुमी दोगांय आयल्यात तुमी इतलें सदन गेलां परत म्हणटा दोगांयक उल्हास तुमकां मात्र न्ही मॅनेजरच्या भावाक भयणीक तुमच्या पत्नीक तुमच्या सगळ्या कुटुंबाक हांव बरें आशेता सगळें कितें तुमच्या जिवितांत तुमी आशिल्ल्यात पळय तुमकां देव दिवूं दी सगळें मेळोवन दी कित्याक म्हळ्यार फकत क्रिस्तांवच्यान मात्र न्ही हेर धर्माचे आसात हांगासर जात घातना आमकां खंयचोय पक्ष ना आमी खंयच्याय दिना आमी आसचे केवल एक मनीस आमच्या बॉडीन आसचे सगळ्यांच्या आसचे रगत मात पूण असल्या समाजीन आमी सगळ्यां सांगता आसतना सगळी समाज सांगता आसतना काल सांगूं आशेता आमच्या लोकांक कितें सांगूं आशेता लोकांक म्हळ्यार खंयच्याय फिल्डांत एक टॅलंट मुखार येता जाल्यार तांकां तेंत चिड्डून सकयल घालचे बरें करनाकात तांकां मुखार हाडा आमचे परिस्थिती नॅशनल इंटरनॅशनल लेवलार मुखार येवन
आमचे समुदाय आनी आमच्या राज्याक आमच्या देशाक बरें नांव हाडचें तशें जाल्यार तांकां काम करूंक प्रोत्साह दिवचें म्हणून हांव आशेतां. खंडीत निजाय की मस्तू देव बरें करूं सर. कित्याक म्हळ्यार तुमच्या वावरा फाटल्यान तुमच्या साखरेपिसा फाटल्यान कळीत आल्लो व्यक्ती हांव. जाल्यारय थोडे फाटी तुमचें फील्ड वेगळें, आमचें फील्ड थोडे फाटी वेगळें आसता, पूण इतलें साधन केलां तुमी. इतले जाणां तरणाट्या भुरग्यांक जावं दी, प्रायस्तांक जावं दी इन्स्पिरेशन. कित्याक म्हळ्यार थोड्यांनी म्हणचें इल्ली प्रायज जाल्यान म्हजें मूख जालें हांगासर कांय ना म्हणून. पूण तुमी सादा की मेरी हिल्डा बायचे हांवें फॉर रनिंग म्हळ्यार अबाव 68 इयर्स आतांय ती धांवता म्हणटा म्हजें साधन आनी बाकी आसा. आनी तुमी म्हणटात म्हाका तें करूंक आसा आनी म्हज्या जिवितांत एक गोल आसा. प्राय एक नंबर. सो मस्तू देव बरें करूं. खंडीत जावन तुमचें जावन म्हाका मात्र न्ही, आमच्या सगळ्या टिमाक हांगा पळयलें तुमी दिव्यावाणी सगळें टीम आसा सक्कडांक, आनी हें विक्षण करच्या सक्कडांक तुमी एक आदर्श दोगांय आनी तुमचे कुटुंबीय आदर्श. तेंचो आदर्श हेरांकी आमी वांटून घेतला आज. तुमकां सगळें बरें जावं. दिवावणी चॅनलाच्या नांवी प्रत्येक तरा विनोद गंगळी सर हांगासर आसात, प्रितम नरोना आसा, आमचो कमांडर तो बसले समाधानांतल्यार उठयता म्हाका थोडे फाटी. तशें ताचे भुरगे आसात हांगासर, तांच्या नांवी आनी सगळ्या समाजा नांवी तुमकां हांव बरें आशेतां, बरें मागतां. सगळें तुमचें जिवीत बरें जावं दी. प्रत्येक तरान वेनेझिया तुका सगळें बरें जावं दी. आमच्या समाजाचें एक बरें आदर्श एक चेडूं भुरगें जावन तुवें वयरेचें अशी म्हजी आशा. ह्या कार्याक तुमी आयिल्ल्या तुमकां दोगांयक हांव म्हणटा आमच्या दिव्यावाणी चॅनलाच्या नांवी, आमच्या लोकांच्या नांवी आनी आमच्या नांवी तुमकां दोगांयक म्हणटा हांव देव बरें करूं. थँक्यू दिवेवाणी चॅनलाक. तुमकां मस्त देव बरें करूं. मोगाच्या भिक्षकानो सगळें उलोवण जालें. कितलें कालतें कुटाम, कितलें एक डावन टू अर्थ मनशां ती. ना आडंबराय ना वडविकाय आसा तें कालतेपणू. असल्या मनशांक आमी पाठिंबो दिवया. आमच्या तांचे पुरते फुलया पाकळी तांकां दिवया आनी तांकां भरपूर आमी सहकार दिवया. आनी प्रत्येक तरान मागता मोगाचें न्हू, दिव्यावाणी लायव्ह चॅनल तुमी विक्षण करते आसात, आमचें चॅनल तुमी सबस्क्रायब करा, पाठिंबो दिया. हे कार्य विक्षण केलें तुमकां सगळ्यांक म्हणटा काळजांतल्यान देव बरें करूं. सगळी आमची समाज मातनी, आमी मातनी, आमची समाज बरी जावं दी अशें आशेत हांव तुमकां म्हणटा हांव देव बरें करूं.